विविध विषय आसा. हे विषय घेता आसतना फुडले बजेट डिस्कशन आज गव्हर्नर एड्रेस आसा. गव्हर्नर एड्रेसाचेर जे बरें काम केलां ताचेर आमचे लोक सगळे उलयतले. बऱ्यो गोश्टी गोंयांत कितें जाल्या त्यो लोकां मुखार मांडटले आनी आज त्या नंतर मुख्यमंत्री सांगतले. आनी सर ऑपोजिशन म्हणटा तांकां टायमूच मेळना उलोवपाक. मान्य म्हाका हो जो बजेट सेशन आसा तो 3 दिसांचो जाता. फुडलो जो मनसून सेशन आसा तो जवळ जवळ 20 दीस मिनिमम म्हणजे 17 दीस तरी एसेंब्ली आसतली अशें काल मुख्यमंत्र्यान सांगलां. आनी जें कितें सांगलां तें सभागृहांत सांगलां आनी सभागृहांत जें कितें सांगता तें आमी मुखार व्हरता. सर खंय तरी इलेक्ट्रीक पोलाचेर जे केबलाचो फाटीं विशय चलतालो, जे केबल कटींग गेल्लेले, तो विशय खंय पावलो? एक म्हणजे हो सगळो जो विशय आसा तो सबज्युडीस आसा. हायकोर्टांत केस आसा. ह्या दिसांत तेचें हियरींग आसा. हायकोर्टान ऑलरेडी तांकां 20% ऑफ द टोटल एमावंट भरा म्हणटा लागला. ताचेर ह्या फावटी हायकोर्ट कितें दितात त्या नंतर आमी तेचेर भाश्य करतात. सर MJPचो MLA जीत आरोलकर BJPन येवपाचो अशें रुमर्स चालू आनी तुमी दोगांय वांगडा केन्ना दिश्टी पडना सर. कितें डिफरन्सीस आहा? पयलीं म्हणजे तुजें हें उलोवपूच कितें कारण तुका रुल्स एंड रेगुलेशन खबर ना अशें म्हाका दिसता. जो मनीस मोगो पक्षांत जन्म जालो आनी मोगो पक्षाच्या तिकेटीचेर उबो रावन निवडून येलो ताका अशें खंयच वचपाक मेळना. एक तर टर्म सोंपले नंतर ताणें रिजिग्नेशन दिवन वचप आसता. आतां ताचेर उलोवन अर्थ ना. अजून 2 वर्सां आसा आमकां इलेक्शनाक आनी अशें हातूंत असले जे कितें तुमचे क्वेश्चन आसा ते विचारपूच म्हणजे एक्ट भायर तुमी उलयता असं. सर हालीं CM प्रमोद सावंत जी कमर्शियल कस्टमर आहेत त्यांना जी 2 लाख स्मार्ट मीटर बसवणार हो ते कोणाला माहीत नाही. कमर्शियल कस्टमर जे आहेत काल जे पेपरवरती कोणी दिलं ती सुद्धा चूक आहे. प्रीपेड याचा अर्थ आधीच पैसे भरायला पाहिजे असं नाही. प्रत्येक बिल डायरेक्ट आपण ऑनलाईन पे करू शकतो. प्रीपेड पाहिजे तर तुम्हाला आणि त्यात डिस्काउंट मिळतो. हे कोणीतरी काल गोमंतकवर मी वाचलंय ते कोणीतरी आपली बुद्धी वापरली आणि काहीतरी वापरलं. सर काल म्हणजे हालींच CM प्रमोद सावंतान उल्लेख केला की मांद्र्यान BJP हाडटले म्हणून. पण मुख्यमंत्री इज द होल अँड सोल ऑफ द स्टेट. पक्ष हो विशय आसा पळय तो सगळो पक्ष संघटना पळयता. हांगा गोंयांत दामू नायक आनी मुख्यमंत्री ह्या दोगांनी ह्यो गोश्टी आसा. कार्यकर्त्यांक संबोधीत करता आसतना कार्यकर्त्यांक एक प्रकारची उर्जा दिवपा खातीर गोश्टी ज्यो उलोवपाक जाय त्यो उलोवचेच पडटा. त्या बद्दल दुबाव ना. दॅट डज नॉट मीन दॅट अशें आतां अशें जाल्लें तशें जाल्लें. हे 2 वर्सां नंतरचे गजाली. आतां आमी कित्याक उलयता. सर मनसुनाची कितें तयारी चालू आहा? इट इज व्हेरी गूड. 6 वर्सां त्यांनी मुख्यमंत्री मंडळाची ही कंप्लीट 6 वर्षं पूर्ण केली. त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या चालीला लावायला पाहिजे होत्या त्या त्यांनी सुरू केलेल्या आहेत. त्याचं जे आम्हाला फळ मिळणार ते जवळजवळ 2-3 वर्षांनी मिळणार. 4 वर्ष तरी जाणार हे फळ मिळण्यासाठी आणि तो प्रयत्न त्यांनी केला आहे. त्याबद्दल मी पण त्यांचं अभिनंदन करतो. मगो पक्षातर्फे पण मी माझं त्यांचं अभिनंदन. सर पावसूय चालू जावपाचो आणि पावसूय चालू जावपाचो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणजे पावसाची तयारी पळय पावसाची तयारी आमची एप्रिलांत तयार आसता आमी आनी सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो आमी सदां खंय बरोबर नासता म्हणून ते एक करता. हे रॉंग आसा. आमी सदांच बरोबर आसतात आनी ह्यो गोश्टी अर्थ ना. त्या गोश्टी तुमी ते आतां मुखार चलोवचे न्हय.